प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 14वो विस्वोर वोड 22 ते 33 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्सेस 22 to 33। आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया। आनी रोखडेच आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक घोड्यार चडूंक आनी आपणा आदी बेले तोडी वसूंक लायली। लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणी करूंक दोंगरार गेलो। सांजे वेळ जातोच पर्यंत तो थंय एकलोच आसलो। घोडे बाय दर्यांत पावून ल्हारांनी वडवताली कित्याक परते वारें मारताली। फांट्या परार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोरशें आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिरांतीन तांणी बोब मारली। पूण रोखडेच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियेनाकात। पेद्रून प्रतिपाल करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सोरशी हांव येयसो कर। जेजून म्हणलें, ये। तेन्ना पेद्रू व्हड्याच बेलो देंवन जेजू सोरशी वचूंक उदकाचेर चलोवंक लागलो। पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो। बोब मारून ताणें म्हणलें, सोम्या, म्हाका वाटाय। आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका धरलो आनी म्हणलें, हलक्या बावटाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं? आनी ते व्हड्यार चडटाय म्हणसर वारें थांबलें। व्हड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू उदकाचेर चलता आनी कशे भाशेन पेद्रू उदकाचेर चलोंक लागता आनी तेज्या उपरांत बुडूंक लागता। कितें घडलें? ह्या आख्या शिवर्तमाची सजमणी मेवचे पयलीं जेजून आतां व्हडली मिलाद केली। 5 उड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी वजाराच्या वजारा लोकांक 5,000 लोकांक जेवण दिलें, मिलाद केली। आपल्या शिसांक पलोतडी धाडले व्हड्यार, तो दोंगराचेर गेलो। पूण जी वाट 1 वराची आसली ती आतां 4-5 वरां शीस आतां व्हड्यार रोवत आसात आनी आतां तांकां थंयसर ते आपले दुसरे कडेन पावनात। आनी जेजू थंयसर आतां वयर दोंगरांतल्यान पळयता की शीस आपले खरे त्रासान पडल्यात म्हणून, थकल्यात म्हणून, आनी तो आतां उदकाचेर चलोन येता। जेजू कोण भावार्थालो तो जावन आसा दोनी संवसार आनी सर्गीचो, म्हणटच ताका कांयच प्रॉब्लेम त्रास नासलो उदकाचेर चलपाक। पूण तो आतां आपल्या शिसांची चाकरी करूंक, तांकां त्रासांतले पयस करपाक तो आतां चलोन त्या उदकाचेर तांचे कडेन येता। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू लागीं येता, काळोख आसलो म्हणून ते समजतात की तो एक भूत म्हणून आनी ते आतां भिरांतीन आसतात। आनी तेन्ना जेजू म्हणटात, भियेनाकात, धीर धरात, हांव तो। आनी हें घडटा जेन्ना पेद्रू म्हणटा जेजूक, सायबा तूं खरेंच जाल्यार म्हाका तुजे कडसून ये म्हूण म्हाका हुकूम दी। आतां जेजू कितें म्हणटलो? हांव न्हय तो? पेद्रू असो प्रश्न जेजूक विचारता, सायबा तूंच जाल्यार उदकाचेर चलोवन तुजी सोरशी हांव येसोर कोर। आनी जेजू आतां कितें करतलो? तो म्हणटा ये। आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, पेद्रू व्हड्या वेलो देंवून जेजू सोरशी वचोंक उदकाचेर चलोंक लागता। भाव भयणीनो, हें जें उतर, एक उतर जें जेजून पेद्रूक म्हणलें, तें उतर सगळ्या शिसांकूय म्हणलेलें। फकत पेद्रून तें उतर घेतलें आनी तो आतां व्हड्याचे भायर सरोन जेजू कडेन चलोंक लागलो। भाव भयणीनो, त्या दिसा वारें आसलें जाल्यार, वारें नासलें जाल्यार कोणाकूच उदकाचेर चलोंक जायना। पूण जेन्ना पेद्रून त्या उतराचेर भावार दवरलो, जेजून सांगलें ताका ये म्हणून,
तो आता त्या उदकाचेर चलोंक लागलो. पूण कितें घडटा, ज्या थोड्या वेळान आता तो चलोंक लागता जेजू कडेन, आता ताची चोत्राय जेजूचेर काडून तो आता त्या ल्हारांचेर, त्या वाऱ्याचेर ताची चोत्राय पडटा. आनी तो आता कितें जाता ताका, तो बुडूंक लागता. म्हणटच भाव भयणो, जितल्या वेळार ताची चोत्राय जेजूचेर आसली, जितल्या वेळार ताची चोत्राय त्या उतराचेर आसली, पेद्रू उदकाचेर चलोंक लागता. पूण जेन्ना तो चोत्राय काडटा आनी ताची चोत्राय त्या वाऱ्याचेर, त्या ल्हारांचेर, त्या परिस्थितीचेर दवरता, तो आता बुडूंक लागता. आनी आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन पेद्रू बरोबर घडलें, आमचे बरोबर आयज कितले फाटी अशें घडटा. कितले फाटी आमच्या जिवितान आमी देवाचो हात पळयला. इंग्लिशीन ताका म्हणटा सुपर नॅचरल. जे मनशांक जायना, जे मनशाच्या जानवेन आनी मनशाच्या शक्तीन जायना, देवान ते सोंपेपणी आमकां घडोवन हाडला. आनी आमी पळयला तो हात देवाचो, ताजी काकूट पळयल्या, ताजी कृपा पळयल्या, ताजो मोग पळयला. पूण जेन्ना आमकां एक नवी परिस्थिती येयल्या, वायट कसली आळकोळ येयल्या, आमी कितें करता, आमी भिरांतीन वता. आमी दुसरे वस्तू आमच्या मनान चिंता. आमची चोत्राय जेजूचेर काडून आमच्या परिस्थितीत दवरता. आनी आतां आमी त्या परिस्थितीन आमी बुडूंक लागता. आनी आमी बुडूंक लागोना, कित्याक देवाक जाय आमी बुडलेली. देवाक जाय आमकां आमचो भावार्थ ताजेर आनी ताच्या उतराचेर दवरपाक. तर आयज भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान कसली परिस्थिती आसूं, वायट कसली परिस्थिती आसूं, आमी फकत ज्या पवित्र पुस्तकाचेर तें उतर बरयलां आमच्या परिस्थिती वयर, तें उतर घेवया, त्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. तें उतर आमच्या जिवितान मास जावपाक आमी आतां तें पाडुया. आनी जेन्ना तें उतर मास जाता आनी आमी पाळटा, देव आपल्या उतराक जो विश्वासी आसा, तो आमच्या जिवितान ती मिलाक घडोवन हाडटा. तर आयज भाव भयणीनो, चड मागण्याची आनी चड उपासांची आनी चड देवस्पणाची गरज ना आमकां. देव आमकां तें करपाक म्हणिना पोरण्या कोराराच्या लोकां भाशेन. ताका जाय आमचो भावार्थ ताच्या उतराचेर, ताच्या पुताचेर, जे जेजून आमचे पासत केलां खुर्सार, ताणें आपल्या पवित्र पुस्तकान बरयन दवरलां आमकां, ताजेर आमची चोत्राय दवरपाक. आनी जेन्ना त्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरता, ताजेर नियाळ करता, तें उतर पाळटा, आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. हेच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.